चौथी गजाल एनफोर्समेंट ऑफ द कर्फ्यू. आमी सगळे जाण म्हणटा लॉकडावन कर लॉकडावन. बऱ्याच जाणांनी ठराव बीन घेतले मरे, बऱ्याच जाणांनी प्रेस कॉन्फरन्स दिली आणि ताज्या उपरांत मागीर आतां आमी नुस्त्याच्या बाजाराचेर घुट्टी कित्याक पडटा तर? नुस्त्याचो बाजार सुद्दां बंद आसूं न्ही मरे, काय नुस्त्याक कितें कोरोना लागना? भाजयेच्या बाजारांत इतकी तुडुंब गर्दी कित्याक पडटा? थंय कोरोना ना? आमची जबाबदारी आसा म्हाका सांग नुस्त्याचो बाजारूय बंद दवरपाचो. म्हाका दिसता नुस्तें आमी 8 दीस खायना जाल्यार कांयच फरक पडचो ना. त्या ती नुस्त्याचो बाजार आसूं न्ही किंवा भाजयेचो बाजार आसूं न्ही, गव्हर्मेंटाच्या ऑर्डर जी आसा स्ट्रिक्टली आसा की आमी मार्केट्स बंद दवरचे. कारण मॅक्झिमम ज्या जाग्यार लोक तेंकता किंवा विदीन म्हणजे आमी नुस्तें घेवपाक तिजेर तुटोन पडटा. कसलें नुस्तें काय म्हणून तिणी थंयसर मास्क लायला काय ना तें कोण विचारना. आमी नुस्तें वयल्यान तें सामकें म्हणजे हें घाल तें घाल दाखोवंक वयता. तेन्ना तिका जर कोणी एकट्यान कोरोना दिलो जाल्यार सगळ्या येवपी मनशांक सगळ्यांक कोरोना दिवन वयतली ती. म्हणून ताज्या खातीर एक तर म्हणजे स्ट्रिक्टली सगळी मार्केटां किंवा एनफोर्समेंट जो आसा हो एनफोर्समेंट तुमी करून घेवपाक जाय विथ द हेल्प ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट. आमी तांकांय ऑर्डर दिला तुमी ज्या ज्या जाग्यार सांगतात जी भितरल्यान बार्रां चालू आहा पळय न्ही रे ती बंद करपाक लायात. तुमकां खबर आसतली म्हाज्या पेक्षा चड, कारण तुमी सारके जाणा खंयसर बार्रां चालू आहा, खंयसर इस्पिकेचे खेळ चालू आहा सगळे. म्हाका दिसता पंच सरपंचांनी तितकी इनिशिएटिव्ह घेवची, पुलिसांक आमच्या सारकें सांगचें आनी खंयचे हॉटस्पॉट पळय न्ही ते आतां दाखोवपाचे. फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी लॉकडावनची मागणी इतकी करून रावय नाका. हांवें 2-3 कडेन पळयलें ज्या पंचायतींनी थंयसर फक्त म्हणजे लॉकडावन म्हटलां बट तेंच्या कडेन चल्लेले सगळे खेळ आनी सगळे हे जे चालू आहा पळय न्ही ते बंद करपाक कोण इनिशिएटिव्ह घेयना. बरो व्हडलो पेपरार फोटो येतलो हाज्या खातीर प्रेस कॉन्फरन्स घेता तितके. बट तो कशा पद्दतीन कर्फ्यू जर आमी करपाक जाय आसत जाल्यार ती जबाबदारी आमची आसा. हांव परत सांगता म्हणजे हितून राजकारण खंयसरूच ना. ते हांवें सगळे पंच सरपंच जेका आपूण दिसता की बाबा आपूण काम करतलो तेणी काम करचें. हांगा खंयच्या पार्टीच्यान हेजे तेजे ना, सगळ्यांनी लोकांक हाडचें, सगळ्या लोकांक हाडचें. आपल्याय वार्डात पळयता आसतना हो त्या पार्टीचो हो ह्या पार्टीचो हें पळोवं नाकात. आयज जगलो वाचलो जाल्यार राजकारण करतले. म्हण त्या खातीर लोकांचें जीवन वाचोवपा खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचे. बट जेंचे निग्लिजन्स आसा हांव मुद्दामून सांगतलो, कारण डेलीची डेथ तुमी 67 डेथ जर काडून पळयशात जाल्यार जवळपास डेली 10 पेशंट हे 24 वरांच्या भितर येयल्ले असतात. 10 जाण म्हणजे आमी आतां 24 वरांनी येयले ताका दोतोर आमचे कितें करतले? भितरले जवळपास 4 ते 5 जाण तरी ब्रॉड डेड आसता. हाडल्यात एक्सपायर्ड जावन तांकां. आमी कितें करतले? आमी कांयच करूं शकना. ताज्या व्यतिरिक्त आमी पळयता की विदीन म्हणजे 48 अवर्स 2 दिसाच्या मध्ये आसतले आनीक भितर 5-6 जाण पेशंट म्हणजे जवळपास 20 ते 25 पेशंटांक आमी ट्रिटमेंट दिवच्या पयलींच वयता आनी परत खापर सरकाराच्या माथ्याचेर, परत खापर दोतोराच्या माथ्याचेर. कांयच करूना मरे. थंय हाडलेलो ऑक्सिजनूच लागना हेंय सांगतात. म्हाका वायट दिसता. म्हणजे बादा तुका फोन केलो निदान ऑक्सिजन तरी लावंक जाय आसलो न्हू म्हणटा तो. आनी म्हणल्यार थंय परिस्थिती इतकी जाणांची आसा, अशी परिस्थिती आसा.